आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा काँग्रेसचे जेका अख्खे देशभर अख्खे जगभर ऑक्सिजन मॅन म्हूण वळखता ते खास करून आमचो संकल्प आमोणकर जो आदलो युवा काँग्रेसचो अध्यक्ष, काँग्रेस पक्षाचो आयचो उपाध्यक्ष आणि ह्या मतदारसंघातलो उमेदवार हेजे खातीर कॅम्पेन करपाक आज आमचे बाकीचे इन्चार्ज बाकीची सगळी युथ काँग्रेसची हांगा टीम आयिल्ली आसा। म्हाका खात्री आसा की ह्या खेपेक मुरगांव मतदारसंघातली जनता संकल्प आमोणकराक लीड घेवन जिखून दितली। जे लास्ट 2 टेन्युअर जर आमी पळयत जाल्यार संकल्प आमोणकर अवघ्या काही मतांक लागून हेवटेन जावन संकल्प आमोणकराची लास्ट टायम दोन्ही इलेक्शनाक हार जाल्ली। पूण म्हाका खात्री आसा आनी मुरगांवच्या लोकांचेर विश्वास आसा की ह्या खेपेक मोठ्या मताधिक्यान ह्या संकल्प आमोणकराच्या ह्या मतदारसंघातल्यान विजय जातलो। कित्याक संकल्प आमोणकर एक ग्रासरूट वर्कर, तेका तो असो हवेर वयर निवडून आयलो न्ही, तेणे बारीक लोकां खातीर तेजी तळमळ पळयत, युवा काँग्रेसीचे थंयच्यान जर तेजी कारकीर्द पळयत आनी गोंया खातीर केल्लो वावर पळयत जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या सगळे हेची दखल घेवन ह्या मतदारसंघातले लोक तेका पावती दितले आणि ह्या खेपे 100% तेका विधानसभेत धाडटले, हेतून दुबाव ना। इस बार आपको भी पता है पूरा गोवा एक बदलाव चाहता है, तो वो बदलाव है वो कांग्रेस पार्टी विकल्प वो कांग्रेस पार्टी। इस तरीके के जो लास्ट 2 टर्म में बीजेपी ने गोवा के साथ जो अन्याय किया है, पूरा देश में अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 2 स्टेट कौन सा है वो गोवा है। जो इन लोग ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, जो नौकरी देने का बात किया था साल में 2 करोड़, उसमें स्पेशल पैकेज का बात किया था गोवा को लेकर, आज तक एक भी बात नहीं हुआ। इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी किससे बचाना है? इनके मंत्री से बचाना, इनके नेता से बचाना, हाँ वो नारा इनको चेंज करना, बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी नेता से बचाना है। तो किस तरीके के इनका ऊपर एलिगेशन हुआ, उसको इस्तीफा दिया, बाद में वापस इन लोगों को टिकट किस तरीके के इन लोग ने देने का काम किया है, लोग जनता पूरा समझ चुका है। इस बार हमेशा एक सोच के साथ कांग्रेस पार्टी एक सोच है, जो संकल्प जी है एक बहुत अच्छे एक सोच रखे। इस बार सारे यहाँ वर्ग लोग, युवा महिला सबको लेके एक बहुत सारा वो सोच के साथ आया है विकास करने का। 100% इस बार इसको कोई नहीं हरा सकता है, ये इस बार जीतेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ गोवा में युवा का बदलाव और हर चीज़ का बदलाव के लिए इस बार कांग्रेस को वोट देना और संकल्प जी को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने के लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ। तर आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमचे चालूच असलेले। आयज जेन्ना वॉर्ड नंबर 3 आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक लागलो आणि हे डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक मुद्दाम आमचो ऑल इंडिया यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष बाब श्रीनिवास जी हांगा येयलेलो आसा, तेज्या वांगडा आमचो गोंयचो यूथ काँग्रेसाचो अध्यक्ष बाब भरत माडोलकर आसा, तशेंच तेंची आख्खी टीम आसा हांगा। अर्चित नायक आसा, आमचो इन्चार्ज आसा अखिलेश यादवजी, तशेंच आमचे वर्धन आसा। सो अशे सगळे जण आमचे यूथ काँग्रेसची आख्खी टीम हांगा म्हाज्या बरोबर आयज वॉर्ड नंबर 3 डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता। हांव आयज म्हाजें भाग्य समजता की आमचो येदो व्हडलो ऑल इंडिया यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष, जेका आयज आख्खे इंडियाभर आख्खे जगाक लोक वळखता एक ऑक्सिजन मॅन म्हणून। कित्याक जेणेन कोविडाक लागून जे काम केल्लेलें आसा ते लोक आयज पर्यंत विसरूंक शकना। सो आयज असो मनीस येवन लोकांक आयज कन्विन्स करता म्हाज्या ह्या वॉर्ड नंबर 3। सो एक आमकां एक सगळ्यांक मुरमगांव गोंयच्या लोकांक एक अभिमानाचो हे कशें दिसता म्हाका, कित्याक आनी त्याच बरोबर आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो आसा, रिस्पॉन्स एकदम ट्रेमंडस मेळ्ळा। लोकांच्या तोंडान एकूच आसा, ह्या फावटी चेंज करुया, खूब जाले ह्या फावटी चेंज करुया आनी एक चान्स आमी संकल्पाक दिया, हेच लोकांच्या सगळ्यांच्या मनान आसा। हांव लोकां कडेन परत एकदां मागता, जो विश्वास तुमी आमचेर दवरलेलो आसा हांव सदांच तुमच्या बरोबर रावतलो। रियुनियनशें जाता दो वी वर नॉट इन द सेम बॅच, रियुनियन जाता आनी बरें दिसता। आनी म्हाका दिसता हे रियुनियन जावप, हें रेट्रोफिटींग जें जाता तें गोंयच्या बऱ्या खातीर जाता आनी गोंय सारके दिशेन फुडें वतलें आनी आमी एक ह्या गोंयाक आनी वास्कोक आनी मुरमुगांव आमी ह्या व्हायरसाच्या भ्रश्टाचारी आनी बलात्कारी जनता पक्षाच्या व्हायरसाच्यान मुक्ती दितले।